मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स आनी 3 HDPE बोटींचें उक्तावण केलें। हातूंत आस्पाविल्ल्या क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स ह्यो प्रत्येकी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उजो पालोवपी दळा खातीर आसात। उजो पालोवपी दळाचें लेखा परीक्षण घेवपाची प्रक्रिया पयलींच हातांत घेतल्या। तेच प्रमाण जायत्या इमारतींनी पोरण्या उजो पालोवपी सुरक्षेची वेवस्था आसा ती बदलून नवी घालपाचें काम बेगीनूच जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। गोंयांत लोकांचे जीव वाटावपा खातीर उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा दळ खूब बरें कार्य करीत आसा। देखून आयच्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्यात हांव तांचें अभिनंदन करतां। आमी बायल सब ऑफिसर घेतिल्ली आसाच, आतां रोखडेंच बायलांची उजो पालोवपी दळांत भरती जातली अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आज हांव डायरेक्टर ऑफ फायर एंड सर्विसीस आनी तांचे पुराय स्टाफ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। तुमी जर पळयशात जाल्यार फॉर लायफ सेवींग आनी प्रॉपर्टी सेवींग आवर डायरेक्टर ऑफ फायर एंड सर्विसीस डुईंग व्हेरी गूड वर्क इन ऑल ओवर द इंडिया फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द इंडिया। फायर सेफ्टी चेक करपा खातीर आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या। बरेच कडेन अशा बाबतींतली ओल्ड फायर सिस्टम आशिल्ली, ओल्ड बिल्डिंग आहा त्या जाग्यार प्रॉब्लेम आसा, बट ताका एडवान्स फायर सेफ्टी कशा पद्दतीन बसप हाजी तांकां गायडलायन्स फॉलो करपाक लायल्या। लेडीज फायर फायटर्स आमी घेवपाचे आसा। आमी रिसेंटली एक सब ऑफिसर जो आसा इधर लेडीज सब ऑफिसर